ते देवा तुझी रचना सोमाना म्हाका इल्लें चेंज करूंक जाय गांवचो क्रिस्तांव लोक आपणा लागीं अशी जावं वस्तू जावं मनजात जावं दुकान या बिझनेस देवा तावन बेसांव जोडलेलें जायजें म्हणून आशेता हांव म्हज्या बर्थडेक तुज्या एक बटी आयला आनी हांव येना हेजी गरज ना एक बटी मोग हांवें दाखयला तुमी केस्त असल्यार म्हजें खरें पटला उदर जेजू म्हणला हांव ओण करा तुमकां मेळटलें जेजून खंय सांगना पवित्र सभा देवशास्त्र ह्या IVF हाचे द्वारे भुरग्याचे देणे जोडच्या विशयांत कितें म्हणटा गरजे भायले करूंक आमकां हक्क ना असले एक मनशान सोदून काडलें विधान अशें भायल्यान पळयता आसतना भायर एक व्हडलें बेसांव म्हणलें बरें दिसता बॉम्ब मनीस तयार करता काय म्हळ्यार बॉम्ब देवान दिल्लो जाता की हे मस्त जाणांक कळीत आसना समट आणि सावाला मोगाचेनो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत समट आणि सावाला हाच्या आदीं आमी नैतीक देवशास्त्राक संबंध जाल्ल्या साबार संगते विशयांत संवाद चलयल्लो आसा आनी थोड्यांनी त्या विशयान सवालांय विचारलीं आसात आज परत एक फावटी ह्याच विशयाचेर आमी संवाद चलयता आमचे संगी मानादीक दोतोर लिओ लास्रादो सेमिनारींत प्राध्यापक आमचे संगी आसा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ह्या कार्यक्रमाक हांव ताका स्वागत म्हणटा देव बरें स्वागत करा देव बरें समट आणि सावाला आयचे पयले सवाल फादर IVF लग्न जावन थोड्या जोडांक साबार वर्सां पर्यंत भुरगीं आसनात आनी थोड्या दशकां आदीं युरोपांत असलें एक विधान सोदून काडटा आसतना मनशा कुळाक एक व्हड देणें म्हणलें बरी देखिल्लें आसा लेखिल्लें आसा विज्ञाना वरवीं एक साध्य जाला म्हणून हें जराल रितीन आमी पळयता विज्ञाना वरवीं जाल्लें सादारण पूण पवित्र सभा देवशास्त्र ह्या IVF हाचे द्वारे भुरग्याचे देणे जोडच्या विशयांत कितें म्हणटा IVF इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणटा हांव या साद्या भाशेन टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणचे हे शब्द आमकां कितें सांगतात म्हळ्यार एका भुरग्याचो जल्म या भ्रूण आसा जावचे एका लॅबॉरेटरींत या एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करच्या एका जाग्यार देखून इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणटा सहज जावन मनशाचो जीव उपजोवचो एका आवयच्या गर्भांत दादलो आनी स्त्री घोव आनी बायल केदाळा एकवटतात तांच्या एकवटाचो मोगाचो फळ जावन एक भुरगें स्त्रियेच्या गर्भांत आसा जावचें तुमी सवालांतच विचारले प्रकारे साबार फावटी सहज जावन असलें साध्य जायनासलें तवळ विज्ञानान इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हणजे स्त्रियेचे अंडाणू आनी दादल्याचें वीर्य काडन स्पर्म्स काडन सांगाता घालून एका लॅबॉरेटरींत भुरगें तयार करचें भ्रूण तयार करचें आतां आयकत आसतना साद्या रुपार एक भोव सोबीत विधान आनी बरें भुरगीं नातिल्ल्यांक तांचे कश्ट तांचे कळवळे तांकां संतोश दिवचे तशें गजाल म्हणून सडावशन बगता पूण ह्या तंत्रज्ञाना फाटल्यान जायतीं सवालां ह्या नैतीक सवालां मॉरल चॅलेंजीस म्हणटा हांव जिवा संदर्भी जिवाक गौरव दिवच्या संदर्भी लग्न बेसा संदर्भी दादल्या स्त्रियेच्या एकवटा संबंदी आसात बशें सक्कड हांगासर विवरूंक जावची ना सवालांत पूण थोड्यो गजाली हातून तुमकां गुमानाक हाडूंक हांव प्रयत्न करता आतां सारकें सूख म्हणून सांगच्या पयलें कित्याक सारकें जावंक पुरो हें सूख जावंक पुरो ह्या विशयांतले वाद आनी विवाद आसात सांगेत जायतो लोक हें बरें म्हूण सांगता हांवें म्हणजे संवसाराची गजाल जायतो लोक हें बरें न्ही म्हणटा आनी ह्या दोनी कांय कारणां आसात एक सवाल आमच्या मुखार सहज जावन आसचे हे भुरगें ह्या मनशा जीव एका गौरवाच्या रितीर खंय उपजोवंक जाय आदी म्हाका एकच जाप आसली आवयच्या गर्भांत पूण तोच जीव एका फॅक्टरींत एका लॅबॉरेटरींत एका दाक्तेरान एका परक्या मनशान खरी येतगी
आनी ते सोमांगी आनी तसलें करूंक आवय बापायक भुरगीं नातल्यांक हक्क आसा गी या तें एक रायट गी म्हणलें सवाला विशीं मस्त वाद विवाद आसा. पोवीस सभा कितें सांगता म्हळ्यार स्पश्ट मनशा जीव आवयच्या गर्भांत एका दादले असो स्त्री असो मोग असो फळ जावन उपजोवंक जाय हें देवान निर्मिल्लें आनी हें आमी गौरवान मानून घेवंक जाय. लग्ना संबंद भायर संभोग भायर या इंटरकोर्स म्हणटा हांव ताचे भायर तिसऱ्याकल्या मनशान येवन म्हजें आनी ताचें आनी आनेकल्याचें काण्ण सांगाता घालून जीव उपजोवचें विज्ञाना प्रकार जाता तरी ते मनशा गौरव विरोध म्हणून पयस सभा शिकयता. तशें म्हणटा आसतना भुरगीं नातल्यांनी कितें करचें खंडीत जावन कितें विज्ञानांत सहज जावन भुरगें गर्भांत आसा जावंक कसलीं साधन आसा ती वापरूंक कांय आडखळ ना. चिंतयां कलें आवय तें समस्या आसात या दादल्या तें समस्या आसात गर्भांत सहजान जीव जावना वखद काडून घेवचें गी सर्जरीज करची गी या ते विर्यान आनी अंडान सांगाता मेळोवंक कसलीं विधान वापरयेत पूण जीव गर्भांत उपजोवंक जाय गर्भा भायर न्ही म्हणलो पवीस सभेचो वाद. ही गजाल अशी आसता आसतना देखून तिसऱ्या मनशान दोगा काजारी जोड्या मध्ये येवन एक भुरगें कर्ण आमकां दिवचें सदांशे फॅक्टरींत मनशा जीव रसिल्ले बरी देखून हें देवान दिल्लें भुरग्यांगी देवाची मांडावळ गी कोणी जर म्हणटा तर तातूंत एक व्हडलें सवाल आसा. कितें म्हळ्यार विज्ञानांत साध्य आशिल्लें नैतीक सोमा म्हणून या मॉरल थियोलॉजी प्रकार सोमा म्हणून शक्य जायना. बॉम्ब मनीस तयार करता काय म्हळ्यार बॉम्ब देवान दिल्लो म्हण जाता गी मनशान देवान दिल्ली बुदवून काय पण खंयच्याय ताच्या एका स्वार्था खातीर उद्देशा खातीर करचें. जीव हरये की देवानूच दिवचो मनशान कांय सांगाता मात घालयेत. तशें म्हणटा आसतना देवाच्या मांडावळी गौरव दिवंक जाय न्हय गी म्हणलें सवाल आसा. दुसरें सवालांत कितें गे म्हळ्यार एक चॅलेंज म्हळ्यार IVF इन विट्रो फर्टिलायझेशन एक दादलो स्त्री गोव बायल भुरगीं नातली सक्कड विधान वापरून जावंक नातली थंयसर येता आसतना तांणी एक भुरगें विचारल्यार तो धाकटेर या टेक्निशियन ऑर कोण तो कितें IVF करून चलयता पळय तो एक न्ही तो 15 करता. हें मस्त जाणांक कळीत आसना कित्याक 15 करता कित्याक म्हळ्यार मनशा जीव इतलो अबल ताचें संरक्षण ताचे वंशी साध्यता आवयच्या गर्भांत मात्र आनी तूं टेस्ट ट्यूबांत तूं घालून दवरता आसतना तें परतून आवयच्या गर्भांत ट्रान्सफर करतना करंट गेलो टेम्परेचर सोडून जालें आनी तातूंत घाल्लें केमिकल हें जालें हें जाता आसतना मरता. देखून एक अंडान एक विर्यकान एक भुरगें टेस्ट ट्यूबान कर्ण भ्रूण कर्ण आवयच्या गर्भांत घालून सक्सेस जाल्लें येदोळू ना. देखून ते धाकटेर कितें करतात स्त्री तावन 10 तावन 20 अंडान काडटात दादल्याच्या विर्यान सांगाता घालून सुमार 15 तावन 20 भुरगीं लॅबोरेटरीन तयार करतात. तांतलीं 2 वा 3 आवयच्या गर्भांत घालतात आनी ती वाडोवंक सोडटात. जायते फावटी कितें जातात ती तिनी मरतात त्या दाळा परत्यान आवयक आपोवंक जायना दादल्या आपोवंक जायना. देखून हांगासर आनी एक 17 आसा तांतलीं हें करी चिंतया तिनीय वाडली थोड्या म्हयन्या उपरांत धाकटेर तो तापोवन म्हणटा तुका एक भुरगें जाय जालें पूण देवान तुका 3 दिल्यान म्हणटा तो पूण तिनीय दवरूंक जायनात तांतली 2 काडिचे पडटा. खंयचें काडिचें म्हूण तूं सांग एक मात तुका जाय न्ही तिनीय आसल्यार तुज्या जिवाक अपाय आसा तें म्हूण सांगता. त्या दाळा आवयक आनीक कश्ट जायते फावटी 2-3 फावटी अशें कर न्ही एक्की भुरगीं जायनाटल्या आनी त्या दाळा जावचे मतीची इराराय खंत बेजाराय. देखून असलें एक मनशान सोदून काडलें विधान अशें भायल्यान पळयता आसतना भायर एक व्हडलें बेसांव म्हणलें बरें दिसता पूण न्ही जावन तातूंत गेल्ल्यांक भुरगीं नातिल्ल्याच्या की ह्या भुरगीं खर्च्या ह्या प्रक्रियेन जावची दूख आनी घुस्पड आनी कितें म्हणटा ते नैतीक चॅलेंजस साबार आसात. आजून कोरोडांनी भुरगीं लॅबोरेटरींत अशें एक्सपेरिमेंट करून सक्सेस जाल्लीं या फेल जाल्लीं उरलीं कितें करचें कळीत जायना तांणी स्टोर करून दवरल्या. मनशा जीव पूण लॅबोरेटरींत आसा. देखून आतां सवाल आमच्या मुखार मनशाची आशा भुरगीं जाय म्हणलें एक बरी वय पूण खंयच्याय रितीन कशेंय म्हाका भुरगें जायत देवान दिना जाल्यार व्हडना
वो मनीस कर म्हाका दिता जाल्यार म्हाका भुरगें जाय म्हणचे तसले हक्क मनशांक आसा गी म्हणल्या विशयान आमी वैयक्तीक रितीन चिंतून पळोवंक जाय. पूण गर्भांत सहज रितीन कोणाच्या वैजांच्या वखदांच्या टॅक्नॉलॉजीच्या कुमकेन जाता तर ताका ऑक्झिलरी मेथड्स म्हणटात आनी साबार आसात जाले विधान कोणी करचे ताका कांय पयस बाटकळ घालिना. पूण जीव आवयच्या गर्भा भायर रोसूंक नजो कित्याक म्हळ्यार जिवाक आमी करचो हकमान आनी जीव रिस्केर आमी घालता एका भुरग्याच्या आशेन साबार भुरगीं रचून त्या सकट भुरग्यांचो रिस्केर घालचे कितली नीत वेर इज जस्टीस देर. एका भुरग्याक तुज्या आशेन तुवें इतल्या भुरग्यांक रचून तूं खालें करताय म्हणलें सवाल अजून आमकां दोसता. देखून जायत्या कंट्रीनी अजून हे अलावड ना. जायते कडेन करतात जाल्यार तुवें एक मात रसीजे आनी तें आवयच्या गर्भान घालीचे उरली सट्टीक रचून वचो म्हूण काडून घाला. तसले गेल्ले कडेन असले विधान चलना कित्याक म्हळ्यार तातूंत फेल्युअर पर्संटेज इज मोर दॅन 80. तितलो पयसो करसून भुरगे नान म्हणटाना तांचे जागी कोणी येनात. एका रितीन एक बिझनेसी पूण आनी एका रितीन जीव रिस्केर घालचे विधान. देखून भविष्याची शिकवण इतलीच मनशा जीव तो गौरव रितीन आवयच्या गर्भांत लग्नांत येवंक जाय. IVFचे आनी एक कितें म्हळ्यार थोडे फावटी कितें जाता वता दादल्याचे विरी समान आम जाल्यार तो धाकट्यार म्हणूंक पुरो. आतां गजाल अशी तुज्या दादल्या कडेन सांगनाका तुज्या दादल्यातान तुका भुरगें मेळना पूण म्हजे कडेन हांगासर लॅबांत आसा हांव दुसऱ्यांचें घालून तयार करता तुका ओके गी. या आनी एकलीच ती म्हणटा म्हाका घोव ना पूण म्हाका भुरगें जाय. तो म्हणटा व्हड ना कोणाचे हांगासर विरी आसा तुवें म्हाका हाडून दिल्यार हांव करें. म्हळ्यार एका विधानांत हांव न्हू कितली घुसपड जाता म्हणल्यार तान आमकां हांगासर अंदाज जाता. इट इज कॉल्ड इंग्लिशान आमी स्लिपरी स्लोप आर्ग्युमेंट म्हणटा. पावसांत आमी हांगा आमकां घडयता एक फावटी एक मॅट निसारल्यार आनी एक मॅट रावन आमी सकयल निसरून सकयलेचे तें IVF एक सूख मॅट म्हूण चिंतलें तर त्या मॅटांत हांव निसरून साबार असली नैतीक चॅलेंजाची आसा. देखून हांवें म्हणचे इतलेंच एक भुरगीं नांत म्हणली खंत दोस्ता वय मस्त जाणांक. पूण जायते फावटी देवाची खुशी जर अशी आसा हांवें ताच्या खुशे विरोध कशेंय म्हाका जाय जाल्ले बरें म्हज्या स्वार्थाक लागून भुरगीं फॅक्टरीन तयार केल्ले बरी करची न्हय देवाची खुशी मानून घेवन खंयच्या रितीन जिवाक मोल गौरव दिवंक जाता. हेर भुरग्यांक एडॉप्ट करूंक जाता एडॉप्ट करून दुर्बळ्यांक कुमक करून आमी हें करयत. देखून पयस सभेच्या आतांचे स्टँड शिकोवन अशी आसा म्हळ्यार जीव आवयच्या गर्भांत उपजोवंक जाय आनी तो आमी रक्षण करूंक जाय. दुसऱ्यो खंयच्योय गर्भा भायर धारण करचे स्विकार करूंक जायना. आनी एक संगत आयकल्ली आसा बड्याची आवय सारोगेटरी मदर म्हणटात. थोडे फावटी कांय मेडिकल कारणां खातीर म्हळ्यार वैद्यकीय कारणां खातीर कांय अशें करतात जावं पुरो. आनी थोडे फावटी अशेंय पळयलां काले म्हूण सांगल्यार गर्भेसावचें ताज्या मागीर ती प्रक्रिया चलता ताज्या मागीर कुडींत बदलावण जाता देखून आपणाची सोबाय पाड जाता. देखून कालें करचें म्हळ्यार भुरगें जाय पूण आपल्या गर्भान न्ही आनी एकल्याक बड्या काण घेवन अशें प्रकारचें पळोवंक मेळटा. सरोगेट मदरहूड म्हणटा आमी. वय सरोगेट मदरहूड ह्या बड्याची आवय म्हणटा हांव पळय ते IVF ह्या इन विट्रो फर्टिलायझेशनाचो आनी एक कालें फळ म्हूण सांगयात रूप. ओके कित्याक म्हळ्यार हे टॅक्नॉलॉजी आयिल्ले वरवीं म्हाका भुरगीं कशींय आपणायत म्हणलें एक टॅक्नॉलॉजीचें एरोगेन्स म्हणटा आमी पळय ताचें आनी एक रूप. तुमी सांगले बरी जायतीं जाणां आमी आयले वार ही बॉलिवूड हॉलिवूड स्टार्स आनी कोण सेलिब्रिटीज तांकां भुरगीं एक सदां खेळाची वस्त जाल्या तांच्या घरांत तांकां कितें भुरगीं जाय तांकां मोग दिवंक या मोग घेवंक म्हाका कळीत ना. पूण आवयपणाचे कश्ट ते सॅक्रिफीस तो संतोष ती सोबाय ती तांकां नाका शॉर्टकट. वय देखून कोणी बड्याचे गर्भ दिवंक तयार आसा जाल्यार तशें करचें. आमकां हातून परत हांवें सांगिल्लें सुरवेचें तत्व पळयात भुरग्यांक आमच्या खुशे प्रकार आमी रसियेत गी भुरग्यांक तांचेच म्हणलें रायट्स ना गी हक्का नात गी. एका आवय तावन एका बापाय तावन लग्नाच्या कुटुंबाच्या संबंधांत हांवें जल्मोवंक जाय. तुमच्या खुशे प्रकार तुज्या स्वार्था खातीर तुका कस नाका तुजी सोबाय होगडावंक नाका म्हणल्या आवयच्या एका
आवय न्ही ती वय आवयच्या एक आशे खातीर अंडानू दिल्ले कुडले एकली आवय जायना आवय पण म्हणलें मतीन काळजान गर्भांत सर रितीनी ते स्विकार करून भुरग्याक जल्म दिवन उपरांत ताची वाडावळ पळोवनचें आवय पण वय कशेंय खंय तावनी एक भुरगें आयलें आनी देखून तुवें तुजी आवय आनी लिगल डॉक्युमेंट घालेले कडले आवय पण जाय पूण तसलें आवय पण एका भुरग्याचें थापचें आपलें वय ती आधुनीक संस्कृती कितल्या मापान एका मनशाचे भुरग्याचे हक्का विरोध वता हे म्हणलें आमी समजूंक जाय कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी मुखार हांकां कितें जाता तांची मनोस्थिती कशी आसता तांचो संबंद कसो आसता म्हणलें कोणी एक अध्ययन करिना एका मनशाक म्हाका जावं तुमकां जावं हर एका भुरग्याक एक तें एटमॉस्फियर वातावरण म्हणटा आमी आवय बापूय घरांत आसचें मोगा असो फळ जावन जल्माले ही एक सहज आशा ती आशा एका स्वार्थाक लागून भाड्याचें गर्भ काडून करचें कितलें सहज देखून पवी साबा म्हणटा हें सारकें न्हय असलें आनी साबार घुस्पोट गोंदळाक कारण जाता विपर्यास म्हळ्यार एका कुशीन मनीस भुरगीं नाका म्हणून करोडांनी गर्भपात करता आनी एका कुशीन भुरगीं जाय जाय म्हणून आनी कसलीं विधानां वापरता दोन एक्स्ट्रीम्स पळया मनशाचो स्वार्थ दाखयता मनशाचो स्वार्थ दाखयता देव जर जाय आमकां साबार अवकाश दिता भुरग्यांक कुटुंबान जल्म दिवंक वाडोवंक आनी पुराय आनी इट्स अ प्रिविलेज इट्स नॉट ए रायट भुरग्यांक कुटुंबांत जल्म दिवचें इट्स अ प्रिविलेज भाग म्हळ्यार इट्स नॉट ए रायट खंयच्याय मनशाच्या वयर आमकां हक्क ना म्हाका जाय त्या दाडा जल्मोवन दिवचें आनी नाका तर डिस्पोज करचें आमकां हक्क ना बिकॉज लायफ इज इनवॅल्युएबल आनी देव जिवाचो रचणार इट्स अ प्रिविलेज आमकां आसा भाग म्हणचें ना देवान आमकां दिवना म्हणचें देखून असलें हक्क आसा आमची हितून कशेंय मनशाक रचचें आनी एक रूप जावन आसा भाड्याची गर्भ आज काल इन्फॉर्मेशना खातीर एक कितें रिसर्च चलोवन आसा आर्टिफिशल वूम खंयच्या मनशाच्या स्त्रियेच्या गर्भाची गरज आसना येंत गर्भत तयार करचो आर्टिफिशल ओके होय तुवें वचोन त्या लॅबांत म्हाका एक भुरगें जाय म्हणचें आनी खंयचें कोणाचे वेरी कोणाचें अंडानो तें जाय तें दिवन 9 म्हयने उपरांत येवचें आनी भुरग्याक करचें सादारण खंय इमास करूंक घाल्ले बरी या खंय हार्डवेअर शॉपा वचून काल एक मॅज घे काबाट घे करूंक घाल्ले बरी उरलें पुरो तो पळयता पूण तसो उपजल्लो जीव तोय मोलादीकच कित्याक म्हळ्यार मनशाक देवान दिल्ल्या त्या जिवान ताणून तो रचचो तांणी पूण जाल्यार आवयची ऊब ती बोगणां तो संबंद ते टच त्या भुरग्याक आसा ना आनी असो जाल्यार मनशांक रचून आमी कसलो संवसार आसतले हांव हे देवाची मांडावळगी आनी मनशाच्या स्वार्थाची या अतिबुद्धिवंता म्हणटा पळय सडीत आपूण भारी बुद्धवंत म्हणून मनशान तयार केले अथर म्हणांगी म्हणलें सवाल आमकां भारी गंभीरायेन मुखार दसतलें वय म्हळ्यार एका रितीन काय म्हळ्यार पयशे आसात देखून त्या पयशांनी मनशांच्या बोगणाचेर एक खेळ चलोवचे कित्याक म्हळ्यार एका गर्भांत भुरगें वाडटा आसतना थंयसर भावान आसात त्या भुरग्या मदें आनी आवय मदें आनी ताज्या उपरांत त्या भुरग्याक काण व्हरचें आनी नीज कोणाच्या गर्भांत भुरगें आसा त्या आवयची बोगणां तें पुरो लेखाक काले पयशे आसात देखून कितें जाता म्हणून आनी एक संगत कली म्हणून सांगल्यार मनशाक देवान रचला ताका देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचला म्हणटा आमी तें सारकें आनी स्वरुपान म्हणटा आसतना सक्कडी मनीस सोबीत आसनात तांकां देवान एक कालेतीच्या रुपार रचला तांकां अशें म्हणटा आसतना थोडे फावटी जल्मोवन येता आसतना थोडे फावटी खंयचे एक्सटर्नल फॅक्टर्स भायल्या कारणाक लागून खंय एका दोळा रूप सारकें नासल्यार मनशाक तें सोबीत करचें एक कर्ण काण घेवचें हक्क आसा गी थोडे फावटी काय करता म्हळ्यार प्लास्टीक सर्जरी करना कितें जल्मोवन येता आसतना आयिल्लें एक उण आसा तें सारकें करचें प्रयत्न आनी परत ह्या प्लास्टीक सर्जरी वरवीं करचें पळोवंक मेळटा हें स्विकारार्ह गी पवित्र सभेंत आनी दुसरें काय म्हळ्यार थोडीं मनशां काय करतात म्हूण सांगल्यार थोडीं उदाहरणां आसात ती कात म्हजी काळी देखून कात तूं धोवी करया अशें पुरो आसात देखून दोन संगती आसात एक काय म्हूण सांगल्यार आपणाक एक हक्क आसा की बरें सोबीत समाजांत जियोवचें बरें आनी त्या देखून बदलावण करची दुसरें असलें हें करचें बदलून जायना
इंग्लिशांत एक शब्द आसा प्रोपोर्शनेट डिस्प्रोपोर्शनेट आमी कोंकणीन सांगचे तर समर्पक असमर्पक हो हो काले हो शब्द जायते कडेन आनी जायत्या रुपांनी वापरला खंयचे सारके न्ही म्हणल्याक जायते पटी हें प्रिंसिपल म्हणटा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनालिटी म्हणून समर्पक असमर्पक जायत्यो संगती आमकां कितें ब्लॅक एंड व्हायट अशें इतलें करयत इतलें करूंक नजो म्हणून कितें आमकां रूल रेग्र या एक स्क्वायर घालून चौक घालून सांगूंक जायना थोडे पटी थिशीन आनी हिशीन मनशाच्या सिच्युएशनाक लागून थोडे संगती करयत करनजो म्हणून सांगतात आतां सहज जावन मनीस जल्मात आसतना थोडे विश्वे एंत म्हणलें नॉर्म आसा 2 हात नाक कान दोळे आनी कितें थोडे पटी तुमी सांगले बरी थोड्या कारणां लागून वाडावळींत कांय सोडून जालें असल्या संदर्भार भलायकेचें कारण जीव होगडावचें कारण आनी समाजेंत सादारण कितें गौरवान जिवोवचें कारण असल्या 3 संगतींक आडकळ जावचें कुडीन कितेंय आसा अशें आतां म्हणटा आसतनाय कशें म्हणून हर एका केजींत आमी हर एका संदर्भ विवरचें पडटा विज्ञान कितें आमकां करूंक शकता तें आमी वापरूंक देखून तो टर्म समर्पक रितीन तुज्या कुडीन कितेंय बदलावन करूंक गरज आसा ती करयत ओके पिडा आयली आनी तुजो जीव खंयचो एक अंग या भाग तुज्या जिवाक बादाक हाडटा तोळ तो बदलूंक काडूंक रिपेरी करूंक तुका हक्क आसा आनी ते निती प्रकार नैतीक प्रकार मॉरली रायट तुका तुजो जीव फावो त्या रितीन जिवोवंक आडकळ जाला तुमच्या तोंडार काळें कितेंय एक हें आसा काले स्कार आसा जल्मातावन पळयत आसतना तितलें सोबीत दिसना सगळ्यांची तोंडां बरीं आसात तुज्यांत एका कडेन आसा प्लास्टीक सर्जरी आसा तुवें करयत खंयचे असमर्पक केदाळा म्हळ्यार सगळें सारकें आसा पेल्याक पळोवंक पूण तुका समाधान ना खंयच्याय कारणां खातीर कित्याक म्हळ्यार तुज्या मतीन कितें म्हळ्यार गोरी आसत जाल्यार बरी काळी आशिल्लीं पुरो पाड म्हळ्यार ते समर्पक न्ही असमर्पक चिंताप आनी ह्या कारणाक लागून तूं तुजो जीव हें बदलिताय त्या दाळा तूं देवाक अपमान करताय देवाच्या कितें मांडावळीक पळय तुका कशें रचलां तें देवा तुजी रचना समाना म्हाका इल्लें चेंज करूंक जाय चिंत्या 5 बोटां एकूच लेग जाय तुका वयर सकलात देखून तूं नीट करूंक पळयताय जायना आदले पटी हांवें सांगलें म्हण दिसता एक दोळो फाटल्यान आल्यार बरें असलें बरें चिंताप असमर्पक डिस्प्रोपोर्शनेट कित्याक म्हळ्यार तुजी मांडावळ कशी आसा तशी तुवें गौरव देखून लेखा वर्त हुस्को जावं सोबायेचो जावं भलायकेचो या हेर खंयच्याय तें असमर्पक जाता देखून तुवें कुडीन बदलावन पूण सादारणशा चिंतपाक तें फावो तें रिजनेबल म्हणटा आमी समर्पक कितें आसा तें करूंक बदलावन करूंक इवन प्लास्टीक सर्जरी करूंक कांय समस्या ना तें करयत पूण ಎಂತ ಕರಿಜೆ असली सर्जरी ओके तिसली सर्जरी करूंक नजो असलें चिंताप रितीन थोडे मात्र आमी स्पश्ट रितीन सांगयत खंयच्या म्हळ्यार तुजे लैंगीक विश्व तुवें बदलूंक ना ओके लैंगीक विश्व तूं दादलो आसलो स्त्री आसलो दादलो देवान तुका आसला तें तुवें हें करूंक जाय लैंगीक विशयान उण आसा कांय इल्लेशें ओके तुका लग्ना जिविता कुटुंबा जिवीत आडकाळ जाता तें बदलावन न्ही ती तुवें तुज्या भलायकेक लागून पिडेक लागून करचें बदलावन दुसरें तुजे मेंदू ब्रेन ती तुवें ट्रान्सप्लांट करूंक जायना सर्जरीक कित्याक म्हळ्यार तुजी बगणां तुजो उडास तुजी मेमरी इट इज युनीक टू यू दुसऱ्याचे तुवें घाल्ले कोडले भायली कूड आसूंक पुरो तुजें युनिकनेस म्हणटा आमी तें बदलता देखून तुका कशें सारक्याचो स्वरुपाचो आसला तें तुवें गौरव दिवचें हे 2 विश्वे सोन न्हू उरले काळीज बदलूयेत किडनी बदलूयेत लिवर ट्रान्सप्लांटेशन कात बदलूयेत तुजीत कात कना आनी कडेन ऑर्गन डोनेशन म्हणटा आमी तातूंत विविध तरा आसात तें आसा तुजें इंटग्रल नेचर हें यकीनपण तुजी विशेशता कितें आसा लैंगीक विश्वान तुजी मोत ती तुवें दुसऱ्यान तावन घेवंक जायना या तुजें तें आशिल्ली एक आशिल्लें आनी एक करूंक जायना सोडून आशिल्लें करयत सोमा करूंक प्रयत्न करयत भलायकी बरी करूंक पळयत हें सोडून उरलें खंयचेय सर्जरी प्लास्टीक सर्जरी ट्रान्सप्लांटेशन करूंक पवित्रसभा आनी नैतीक तत्वां आमकां परवानगी दितात थोड्या गांवांनी म्हळ्यार बेल्जियम लक्समबर्ग कॅनडा हॉलंड
असल्या गावांनी युथनेसिया दयामरण ते कानूनात्मक केला म्हळ्यार एका हंतार मनशाक ऑक्सिजनाचेर दवरून ताका जीव दवरचे मस्त पयशे खर्च जातात खंय एखाद्या वेळा परतान रिकवर जावन फाटी येत म्हणल्यार आशेन आतां तसल्या संदर्भाचेर थोडी मनशां कांय म्हणटात की म्हण सांगल्यार बेश्टेन तरी आनी तो ऑक्सिजन तासचे बदला ते ओण सोडा एक तर स्वता मनीस म्हणटा या दुसरीन तांच्या पक्षार म्हणटात या तोच मनीस ताजो विल्ल की कालें करता आनी तो म्हणटा कालें म्हण सांगल्यार म्हाका अनावश्यक असल्या संगतींचेर घालना दुडू पिठो करच्या बदलाक तो दुडू कोणाकी बऱ्या खातीर करची या म्हणटा असल्या वेळार तें चिंतप कालें म्हण सांगल्यार स्वाभावीक रितीन जीव वचोंक ना पूण आनी तो आदाराचेर जीव आसलो तो थंयत अर्द्यारत काडचो तें समाजातागी या हें चिंतप कालें म्हण सांगल्यार लायफ सपोर्ट काडून तांतूं उरले पयशे दुसऱ्यांक दिया म्हणचे ती एक बरी करणी हांवें वडोल वापरले थोडे शब्द परत हांगासर सांगता फाल्यां समर्पक असमर्पक ओके इंग्लिशांत प्रपोर्शनेट अँड डिस्प्रपोर्शनेट मेडिकल मिन्स म्हणटा हांव समर्पक विधानां असमर्पक विधानां भलायकेची या मेडिकल विधानां पयलें थोडे फावटी ऑर्डिनरी आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिटमेंट म्हणटाले सामान्य आनी असामान्य ट्रिटमेंट ओके गरजेचे गरजे बायले हे पुरो शब्द आमी वापरले तर आमकां सादारणशे ह्या विशयांत चिंता पाठोवंक जाता आतां युथनेजिया म्हळ्यार कितें युथनेजिया म्हळ्यार सामान्य ऑर्डिनरी गरजेचे करियत जाल्ले नाका म्हणून मरण येवच्या वर्सा या 5 वर्सां उपरांत या 6 म्हयन्या उपरांत मरच्या मनशाक आतां मरचे बरे करचे परतून हांव रिपीट करता दयामरण या युथनेजिया म्हळ्यार एका मनशाक सामान्य गरजेचे ऑर्डिनरी ट्रिटमेंट घेवन वांशेत पूण तो काणेना कित्याक काले म्हणटा तो म्हणटा म्हाका वांचोंक नाका म्हाका पिडा आसा म्हाका कश्ट आसा म्हाका दूख आसा म्हाका मरोंक जाय दयाकर इंजेक्शन दिया या आनी कितें करा तें म्हणजे ताका युथनेजिया असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गरजे भायलें ट्रिटमेंट काडलें या दिवंक ना आनी मनीस मेलो तें युथनेजिया न्ही युथनेजिया न्ही देखून मस्सर घुसपड आसा वेंटिलेटर एका मनशाक दवरून वेंटिलेटर काडले कुडले तो मेलो तर तें युथनेजिया न्ही तें गरजे भायलें तुमी हो शब्द वाचवात गरजे भायलें करूंक आमकां हक्क ना आनी कायदो येना म्हाका हक्क ना हांव जर पिडेस्त गरजे भायलें म्हाका उरलें आनी करीजे म्हणून डिमांड करचें म्हाका हक्क ना आनी जर हांव दुसऱ्यांक ट्रिटमेंट दिता कशें मेनी कर म्हजो जागो इकून आनी कालें आसलें आस्पदीक इकून ह्या मनशांक आनी 1 म्हयनो सडतीक वांचायचे गरजे भायलें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार कांय फायदो जायना चड म्हळ्यार 1 म्हयनो तशें खर्च पयशे खर्च करून ICUंत दीस रात दवरून करचें तशें कायदो येना देखून आमी हांगासर एका मनशाच्या केजीन चिंतीत जाले इतलेंच युथनेजिया म्हणटा आसतना तो मनीस कितें म्हणटा आसा कित्याक म्हळ्यार थोडे डायबिटीक जाल्ले मनीस म्हाका वांचोंक नाका म्हणटा एक इन्सुलीन काडून या थोडे टॅबलेट काडून या गोडशें कांय सोडून त्या मनशाक 20, 30, 40 वर्सां थोडे तरणाट्या प्राय डायबिटीक जाल्ले मरता म्हणसर शिस्तेचें जिवन दवरणे करता ते मनीस म्हाका युथनेजिया म्हाका डायबिटीक जावन जिवंक नाका आनी एकली तरणाटी स्त्री म्हाका नांव सांगूंक नाका बायल्या गांवांतली तिचे डॉक्युमेंटरी बरो आसा तिका फ्रेंड्स कोणी नात देखून ती म्हणटा आय एम मेंटली सफरींग माय सफरींग इज मेंटल नॉट फिजिकल देखून म्हाका डॉक्टरान येन दिवचे कालें इंजेक्शन दिवन जशी मारचे बिकॉज आय एम फिलींग लोनली हेय दयामरण कित्याक म्हळ्यार ताचे म्हजे बिरमत पावा तुमी म्हाका वाचोंक नाका देखून हें दयामरण म्हळ्यार कितून म्हणसर पावलां पळय देखून आमी बेजिकली आमी हांगा हें करचे एक मनीस ICUंत आसा डॉक्टर म्हणटा ह्या मनशाक ट्रिटमेंट असलें वेंटिलेटर आनी काल हे मिशिनां दवरून ब्लड दिवन आर्टिफिशियली हें केलें तर सड्ड म्हळ्यार 1 हप्तो वांचत काडलें तर कालें जाय डॉक्टर काडलें तर आज मरत दयामरण न्ही तें गरजे बायलें ते पयशे त्या कुटुंबाक गरजेचे आनी त्या मनशाचेर 1 म्हयनो वापर जर डॉक्टर म्हणटा आमी कांय प्रयत्न केलें तर 70% होप्स आसा तो मनीस वाचत थोड्या दिसांनी डिस्चार्ज जावन पयलींचे परी जावचो ना पूण ताका पेज दिवंक जाता आनी कांय नीस दिवन गी या फ्रूट ज्यूस दिवन गी
या ऑर्डिनरी व्हेंटिलेटरनी पण ऑक्सिजन दिवन कोणाक Right. वांचोवंक जाता ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरान न्ही व्हेंटिलेटर पंप करचें न्ही खाली अशें नाका कडेन दवरना ताका रिवायव करयत तें गरजेचें आनी साध्य अशें देखून हें डिस्टिंक्शन करूंक कळ्ळें तर हां आमकां दयामरण कसं जालें म्हूण कळटा दयामरण मोरोवंक नातिल्ल्या मनशांक मरचें बरी करचें पयलें आमसोरान ताका मरोवचें कळ्ळें न्ही वय हां गरजे पयले ट्रिटमेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रिटमेंट केदाळा तो मनीस वाचना कशी फोर्सफुली ताका हें करचें जाल्यार आमी करची गरज ना ताका तूं इटालियनांत निमेंतो थेरप्युटिको म्हणटात म्हळ्यार ऑब्स्टिनेट ट्रिटमेंट हें कालें फोर्सान हें करचें जुवां पावल दुसरो पळय ताणें मस्त ह्या विशयान सांगलां जीव मलादीक जीव अखेरीक तो म्हणालो म्हाका आनी आस्पत्री व्हरची गरज ना म्हाका हांगाच मरोंक सोडा कित्याक म्हळ्यार म्हजो वेळ आयलो आनी तुमी व्हरून थंय म्हाका मिशिनान बसून तें हांव साहेब म्हणून पुरो करतले पूण म्हाका वेळ आयलो म्हाका कितें गरजेचें खाण पिवन तें दिया हांव समाधानान हांगा मरता देवान म्हाका आपयताना येता देखून गरजे भायले तिरस्कार करचे उपकार पडनातले दयामरण जायना कितें गरजेचें वांशियत आनी थोडो हें कर सादें अशें हें कर तुवें रिजेक्ट केल्यार तें दयामरण जाता मनशाचें सफरींग पळोवंक जायना ताणें मरचें बरी इंजेक्शन दिवचें कितेंय करचें दयामरण जाता देखून कश्ट आयले दूख आयले बेजार आयले म्हाका सोसूंक जायना देखून म्हाका मरोंक जाय हें चिंतप सूख कित्याक म्हळ्यार आमची कूड मनीस जावन आमी जल्मल्या उपरांत कश्ट पिडा शिडा दूख खंत बेजार एक वांटो आमकां बरें मात्र जाय कश्ट येता आमकां वाचोवंक नाका तें म्हणलें अशीर और असमर्पक चिंताप म्हणयात आमी आदले फावटी संवादांत उलयत आसतना थोडे फावटी खंय प्रसाद दितात आनी ताच्या मागीर तें खावचें सारकें घी थोडे फावटी दाक्षिणे पडोवन काण घेवचें पडटा अशें प्रमाणे आमी उलयल्या ताका संबंद जावन एकल्यान एक सवाल विचारला तेका लागून म्हणून सांगल्यार आमच्या भोंवतणीच्या लोकां मदें एक संस्कृती आतां आयुध पुजा करचें म्हणून ते सादारण हांव चिंता खंय नोव्हेंबर अशा म्हयन्यांत खंय येता सो आंगाडी पुजा आनी ताच्या मागीर आयुध पुजा अशा प्रकारचें आनी असल्या संदर्भाचेर आमच्या कातोलीक धर्मांती असले एक रिवाज आयले वार थोड्या वर्सां तावन आमकां पळोवंक मेळटा ती केली म्हळ्यार एक त्या दिसा नातल्यार खंय एका आयताराचें सांगचें काल्यार म्हळ्यार तुमचीं वाहनां वेहिकलां आसल्यार हाडा आनी आमी ती बेजार करता म्हणून देखून एकलो भाव म्हणटा ती संस्कृती आमची न्ही आनी वाहन एपुटी काण घेतना सुरवेर बेजार करतात परत्यान ती करता देखून तसली संस्कृती आमकां कित्याक गी म्हणून कितें म्हणटा तुमी आयुध पुजा म्हणलो टर्म पळय तो तुमी सांगल्या प्रकार हेर धर्मांत हांव आमच्या लागीं आयला पूण आमी आयुध पुजा करिना ते कितें हेर भाऊ भयणी करता ताचे बरें आमी खंयच्याय वस्तूंची हातेरांची आमी पुजा आमी करिना आमी कितेंय करता तर देवाचें बेसांव आशिर्वाद आमच्या दुकानाचेर वाहनांचेर हातेरांचेर आमी मागचें आतां आयुध पुजे दीस वा हेर दिसांनी आमी तो शब्द वापरल्यार ना जारी आमी करचें सारकें गे म्हणलें सवाल मात्र हांगासर आमी डिस्कस करया वय ते आमच्या गांवांनी पर गांवांती अमेरिकांत युरोपांत हांव गेल्लो सगळ्यांनी ही रिवाज आसा तांकां थंय आमी कितें म्हणजे आमी आमच्या भोंवतणी पळोवचे कल्चर ना थंय संस्कृती ना पूण हर एक गांवचो क्रिस्तांव लोक आपणा लागीं आसची जावं वस्तू जावं मनजात जावं दुकान या बिझनेस देवातावन बेसांव जोडलेलें जायजें म्हणून आशेता विविध जाग्यांनी विविध तांच्या रिवाजी प्रकार तांच्या संप्रदाय प्रकार संस्कृतीत म्हणून सांगा ना संप्रदाय प्रकार असले ब्लेसिंग्स म्हणटा आमी ओके ब्लेसिंग्स ऑफ द एनिमल्स ब्लेसिंग्स ऑफ द व्हेकल्स ते पुरो सगळ्यांनी आसा युरोपांत पाद्रे पियोच्या सेंटराक गेल्यार थंय वाहनां बेजार करूंक थंय लायनूच आसता आमी हर एक फावटी वचचें पडटा अरे थांग न्ही कोणी आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या गांवची संस्कृती पळोवना तांणी असो अर्थ कितें म्हळ्यार ती एक रिवाज देखून क्रिस्तांव संप्रदायाचे आनी संस्कृतीचेच आमी त्या दिसा करता म्हळ्यार हेर भाव भयणी करतात म्हणून देखून ताका आनी आमकां आमी करचें सेम तांचे तावन शिकल्या देखून आमी तर चिंता पयले सुवातेर काणसोचें खरी एक वस्त ह्या संवसाराची जीव आसची आनी जिवनांतली देवान रचलेली देवाचें हाजीरपण सांत थॉमस अक्वायनसान सांगचे बरी खरी एका रचलेल्या वस्तूचेर देवाची सील आसा आनी ताचें इम्प्रिमातूर आसा तशें म्हणटा आसतना
देवाचे आशीर्वाद गरज सागी हम्म, असो अर्थ इतलोच हम्म, आमी जिवाश्यांनी आणि जीवनातल्या वस्तूंनी आमी सगळी देवा तुजे थंय एक जावन आसा हांव म्हणून आमचो संबंध नवीकृत करची एक रीत म्हूण सांगेत ओके संबंध नवीकृत एक फावटी मात करीचे की वर्साक एक फावटी करीचे की म्हयन्या एक फावटी करीचे की सदां करीचे ते आमकां सोडलें ओके कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या आवय कडेन सदां फोन करून उलयतां आनी एकलो खंय हप्त्या एक फावटी उलयता आनी एकलो वर्सांत एक फावटी करता हम्म, हम्म, वय तें तांच्या संबंधाक सोडलें हम्म, आमी कितें आशिर्वादन करचें ब्लेसिंग करचें खाली वाहनां मात न्ही सबार हेर संगती परत आनी परत करता कुटुंबाचेर आशिर्वाद हम्म, घर बेजमेंट म्हणटा थोडे म्हणटात घरच्या मनशांचेर आशिर्वाद म्हणटा कितेंय जावं हम्म, पूण आमी रावच्या जाग्यार येवन करचें वय देखून आमी करता खरी एक संभ्रमीक विसादाळ आमी आलतार दुंपयता दुबयता वय हय इगर्ज इनॉग्रेशन करतना केल्या परत्यान खाल्या करची हरी एका वर्सा आमी बागेवन तापत्यान ते हांगा कुरीस दुंपयता पयलें केलें आतां परतून खालें कितले फावटी देवाच्या असो अर्थ कितें त्या रितींत कितें दाखयता म्हळ्यार म्हजो आनी म्हज्या देवाचो म्हज्या रचनार असो संबंद दाखयता देखून हरी एका बऱ्या संदर्भार आमी बेजमेन करता आशिर्वाचन करता तांतून काली तेंतू इट इज नॉट ए सुपरस्टिशन ते मूढनंबिके न्ही ती वस्त पवित्र जावन बदलली या तांतून तो अर्थ न्ही आमकां जिव्या देवाचो आमचे ते असो संबंध तो नवीकृत करचो देखून वाहनां बेंजारा वर्सा एबटी करीचे की करया वर्सांत हर एका म्हयन्या करीची करया कांय ना तूं अर्थ कितें दिताय म्हणल्यार बंदून आसा देखून कोणेय जर सांगलें एक फावटी केलां आनी करची गरज ना तें सुपरस्टिशन जाता कित्याक म्हळ्यार ताका अनबेन पडलां एक फावटी पळय जालें तें वचना न्ही संबंध केदाळे आमी नवो करचे आमी आसा हांव म्हज्या बर्थडेक तुज्या एक फावटी आयला आनी हांव येना तेजी गरज ना एक फावटी मोग हांवें दाखयला इट्स अ रिलेशनशीप विथ गॉड केदाळ आमी संबंधा विशयान उलयता ते दाळा हर एक चड आनी उणें म्हणलें जायना तो संबंध कितलो गूण म्हणलें जाय देखून हर एक आशिर्वाचन सारकें आनी पवित्र पुस्तका प्रकार आमच्या भवार्थाक संबंध जाल्ले देखून आमच्या संप्रदाया प्रकार आमकां अवकाश आसतना करन आमी तें मॅजिकल म्हणटात नजो बगार देव आमचो रचणार तो त्या वस्तू थंय आसा म्हजें थंय आसा म्हज्या वावरां थंय आसा देखून देवाचें हाजीरपण आमचें थंय आनी आमी करच्या कामां थंय परत आमी उडास हाडचें ओके 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 वास्तुशास्त्र म्हणचे ह्या दिसांनी आयकूंक मेळटा म्हळ्यार हेरां तें पयलें आसलें जावं पुरो पूण थोड्या वर्सां न्हू ह्या क्रिस्तांवां मदीं वास्तू म्हणून म्हळ्यार ह्या घराचें बागेल येणें आसलें सारकें ना आनी एका कुशीन आसजें आसलें पुरा कांय प्रभाव इल्लोसो हेरांचो पडला म्हणल्यार बरें दिसता आतां काल ना म्हणटा जाल्यार आमकां क्रिस्तांवांक पुरा कुशी देवान तरसले इतल्यांनी तितल्यांनी पुरा कडेन रसलां देवान फ्लॅट कान घेतना थोडे फावटी कायलें पळोवंक मेळटा म्हण सांगल्यार वचोन सिदा कान घेतात फ्लॅट थोडे कायलें करता म्हळ्यार विचारतात हें सारकें आसा की म्हणून आतां एकलो भावार्थान घट्ट आसा तो म्हणटा म्हाका वास्तू तें प्रकार ना पुराय सारकेंच म्हणटा रावता तो जालें मलें पूण ताका खंय एका संदर्भाचेर हें घर ताका रावूंक नाका म्हूण चिंतया तो विकूंक जाता तस जाल्यार संदर्भाचेर तो इल्ल्या कश्टांक अडकळटा कित्याक म्हणटा जाल्यार कान घेतना मनीस कान करता म्हळ्यार हें वास्तू प्रकार आसा गी या ना गी म्हणून दोग ते गायले कान घेनात सोड गेले मागीर तें तशेंच उरता तस जाल्यार वेळाचेर भावार्थ आसलेल्या मनशांनी क्रिस्तांवांनी हें कशें निभायत जाता म्हळ्यार कशें हें करिता कित्याक म्हणटा जाल्यार आंतरीक जावन ताजेर पातयणी ना पूण प्रॅक्टिकल संगती घेता आसतना म्हाका नाका जाल्यार विकूंक म्हाका जायना जाल्यार संदर्भाचेर कशें करी येता म्हणून हांव चिंता आदल्या आनी ताच्या पयलींच्या आमच्या संवादांत असले एक दोन गजाली आयिल्ल्यो प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन म्हणटा आमी ओके वायटांतय म्हजे सहकार कसो म्हणून हय हांव त्या वायटाचो या वायट तत्वाचो प्रमोटर गी या हांव ते वय म्हणटा गी म्हणल्यार आमकां आमच्या खोशेडदांत केदाळा बांदता खंयचीय करणी तशें करचें या तशें चिंतचें या तशें आसचें सारकें आनी हांव तें मानून घेता म्हणून भितर म्हज्या मतीन तें करता आनी तशें जाल्यार कार्याक हांव देंवता तुमी सांगल्या प्रकार आतां भितरले भितर हांव जाणा वास्तू म्हणलें ना सक्कट देवान रचयल्लें म्हाका कांय ना पूण हांव म्हज्या कार्याक देंवता आसतना हांव घर काणयत आसतना मुखार कितें जावंक आसा म्हाका एकेची जाल्यार कस जायत म्हणून हांव चिंतून जर
कोणी एकलो म्हणून वास्तू प्रकार ना हांवें सोडलें तर तशें म्हळ्यार हांव ते वास्तू मानून घेता म्हण जायना आनी म्हज्या कोशेट दाग तें बांदिना देखून हांगासर आमी खंयचें म्हणजे आमी शाणे जावंक जाय जर तुका कंत ना इकून गेल्यार ना तुवें कांय ताची फिकर करीचें म्हणना पूण तुका मुखार तुजे पयशे कांय वेतीत चलतीत देखून तुका इल्ली कंत आहा हें भावट तसो विशय न्ही तुज्या काले म्हणटात तुज्या पयशांचो तुज्या कश्टांच्या वावटीचो फळ तुका फाटीं मेळजे तर तुवें एक वस्त एक घर तुका नाका म्हणजे हांव खाण घेना म्हण येत ताचेर तुका पातये न्ही ना पूण कश्ट कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तुका इकून वचोंक जायना तशें म्हळ्यार तूं वास्तू फातयलोय आनी तूं हें फाताक केलें म्हणून जायना कित्याक म्हळ्यार हांगासर साद्या मनशान कोणें आमी करता आसतना दीस पडटे शाणेपण वापरचें तातूंत पूण कोशेट प्रकार नीतीशास्त्र नैतीक शास्त्रा प्रकार मॉरल थियोलॉजी प्रकार तूं त्या असो वांटोय न्ही तुका ताचेर फातये न्ही ना देखून तुजे तें बांदना फादर आयच्या दिसाचे एक निमाणे सवाल ते कळले गे म्हूण सांगल्यार आंगवणेच्या विशयांत आंगवण कळली गे म्हूण सांगल्यार आमच्या भावार्था भितर ती पळोवंक मेळना आतां कळले गे म्हूण सांगल्यार केस तासचे आमकां आतां खंय इतल्या वर्सांच्या तूं भावार्थी जिवनांत खंय क्रिस्तांवांनी केस तासचे पळोवंक मेळना पूण वयल्यान कडेन गेल्यार थंयसर केस तासची रिवर्स आसा केस आसतात आनी हांवें आयकलां आनी एकडे खंय एक पुण्यक्षेत्राक गेल्ले कडेन तांणी हाडून बोकरो कातुरसो आंगवण केल्या बोकरो कातुरसो मांस करचें जेवचें अशें म्हणून पवित्र पुस्तकांत पळोवंक गेल्यार सांत पावलूनो एक कडेन केस कातरलेलें एक उदाहरण आसा तो धर्मदूताचें कृत्य पुस्तकां 18 अध्याय 18वी ओळो कोरिंतांत रावलो मागीर प्रिसिल्ला आनी आक्विला सांगाता मेळून केंकरे म्हणल्या जागे कडेन येताना केस आसता आतां सांत पावलू परिवर्तन जाल्या उपरांत क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरल्या मनशाक हेर सगळें खंयचें गरजेचें न्ही म्हणलो मनीस पूण तो वचून केस्त आसता आनी आमच्याच देशांत थोड्या कडेन असले संगती मेळटात केस्ताचे बोकरो कातरचें हेलें पुरा हें दोनी सांगता वेता की सांत पावलून कित्याक केस्त आसले म्हणल्या विशयांत आमकां स्पश्ट जापना पूण पोरन्यासोल्ल्यान इल्लीशी जळक मेळटा कित्याक म्हळ्यार पोरन्यासोल्ल्यान जुदेव आंगवण केल्ले समर्पीत जाल्ले देवाक आपणाचें जिवीत समर्पीत केल्ले केस तासून आपणाचें समर्पण दाखोवची एक रिवाज आसली एका वादा प्रकार सांत पावलून कित्याक केस्त आसले म्हळ्यार सांत पावलू कितें करतालो जुदेवांक क्रिस्तांवपणाक या क्रिस्ताच्या शिकवणे खातीर वडच्या खातीर ताणें कितें केलें तांकां अपीस करूंक म्हण तांकां समाधान करूंक म्हणलें बरी केस्त आसले जावं पुरो म्हणून एक वाद आसा पूण कितेंय कारण आसूं दी असलें कितें म्हणटा आमी आंगवण करची आनी तें करता हें करता म्हणून करचें गरजेचें की गरजे बायलेंगे म्हणलें सोमांगी सुखी म्हणलें आनी दुसऱ्या लेवलाचें सर गरजेचें की गरजे बायले म्हज्या चिंतवा प्रकार असल्यो संगती गरजे बायल्यो आनी नव्यासाल्यान खंय सरी आमकां सुलाभ वाट समजोवंक जेजून खंय सर म्हणी सांगलां गे तुमी केस्त आसल्यार म्हजें खरें पटलावदारी जेजू म्हणला या कुरिस्त आनी आंगवण करची म्हणटा आंगवण जेजून सांगलां मागा तुमी घेता सदां तुमकां बड्या उक्तें जातालें आंगवण करा तुमकां मेळटलें जेजून खंय सांगना पूण असले संप्रदाय असले आंगवण करची सवय असले रिवाजी खंय तावन येतात तुमी तुमच्या सवालान सांगले बरी जाग्याक होंदोवन तांच्या संस्कृतीक होंदोवन हेर धर्माच्या प्रभाव होंदोवन थोडे बिट येतात आतां हे एब्सोल्युटली हें कालें पाथक तेगी वायट गी तेंतून सैतान आसा गे हें आमकां सांगूंक बारीक कश्ट म्हळ्यार एक खंयची रिवाज घेवन सारकें सूख म्हणून सांगूंक कश्ट जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार एक लोकांनी आपलो भावार्थ आपले काले म्हणटात देवा तें आपलो संबंद व्यक्त करची एक रीत रिवाज म्हूण सांगेत पूण परतून हांव फाटीं येता ती गरजेची गी ना गरजेची ना कोणेय तें करीचें म्हणून आमी तांकां एनकरेज करचें की प्रोत्साहन दिवचें की नो आमी कर कित्याक म्हळ्यार आमी जाता तितले ह्या संगतींत पयस रावल्या बरें जेजून सांगलें आसा तुमचें उतर जावंक जाय वय वा न्हय देवाच्या नांवान आकाशाच्या नांवान पृथ्वेच्या नांवान तांच्या नांवांच्या नांवान सपोज हांव वात पेटयतां तें करतां दिंबेर येतां हात वयर घालतां आनी कितें करतां तें म्हणचें तुजो वैयक्तीक संबंद दाखयता पूण न्ही जावन क्रिस्तांव तत्वा प्रकारे गरजेचें गरजे बायले सांगया देखून कोणेय ह्या अशेंच करूंक जाय तें करचें ना कोणाक एवॉयड करूंक जाता करयेत
पण सांगातच जायते पोटी आमकां कितें म्हळ्यार आमच्या जाग्याचे आमच्या संदर्भाचे आमी भावार्थ व्यक्त करची थोडी विधान असतात जर नैतिकते विरोध मनशा जिवा विरोध वांजेलाच्या उतरां विरोध स्पश्ट रितीन येता तशें जाल्यार आमी खंडीत जावन हें करूंक जाय मनजात खातीरचें वैयक्तीक रितीन म्हाका तें वांजेलाच्या तत्वां विरोध म्हूण दिसता आनी चड सादारण कांय हेर धर्माच्या रिवाजीक सोम म्हणलें दिसता देखून तसल्या जाग्यांनी तांचे चिंता बदलूंचे आनी रिवाजी मोडचे ते कितें म्हणटा देवाचो शुभ संदेश प्युरिफाय करचें काम तें आमी कॅथोलिकांनी आमच्या मुखेल्यांनी भावार्थ गट आसल्यांनी करूंक जाय जायत्या जाग्यांनी असले ल्हान हेने तेणे गरजे बायल्यो संगती आमकां दिसून येता ते मिसळून गेल्यात खंयचें उदक खंयचें दूद तें सांगचें काम आमी करूंक जाय दुखाय नासतना समजोनी दिवन आनी हें कितें म्हणटा आमी द लॉ ऑफ ग्रॅज्युअलिटी म्हणटा आमचो आदलो पाप साहेब आनी आतांचोय पाप साहेब जायत्यो संगती आमी चिंतचे प्रकार आसानात आनी त्या दाळ कितें करचें कित्याक म्हळ्यार तांकां सवकास बदलून समजोवन हें करचें लॉ ऑफ ग्रॅज्युअलिटी सवकास तिदवनान खऱ्या भावार्थ तें हाडचें काम आमी खरे बटी करूंक जाय साम पावलूनी केलां ओके जायते बटी ताणें सांगलां खंयचें करीचे खंयचें करनाचो जायत्या धर्मदुतांनी केलां जेजूनी ताच्या शिकवणे संदर्भार सवकास लोकांची मनां काळजां नितळ लावचें काम केलां तें आमी भोवशा करीचें देखून हें गरजे बायलेनी खंयच्या गरजे बायलेनी तें आमकां सोडूंक जाता आमचो भावार्थ आणकी तसोच गट आनी नीज उरता ओके मोगाच्या न्हू नैतीक देवशास्त्रा विशयात आनी ताका संबंद जाल्ल्या सबार संगती विशयांत आज आमकां भोव बरी माहिती मेळ्ळी जावं पुरो गर्भाबायर जीव वाडोवचो भाड्याची आवय आनी ताजे उपरांत दया मरण आनी आतां आमी आयकलें ह्या विशयांत आंगवण करच्या विशयांत जाल्यार मस्तू संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमच्या भोंवतणी घडच्यो सारकेंगी सूख गी म्हणली सबार सवालां दुबाव आमच्या मतींत दोसचे हाका सगळ्यांकी भोव अपूर्बायेन मानादीक दोतोर लिओ लासरादो हांणी आमकां भोव अपूर्बायेन जाणवाय दिल्या समजोणी दिल्या शिकोवणदायक समजोणी दिल्या तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान मानादीक दोतोर लिओ लासरादो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर तुमकां ह्या विशयांत आनी कसलीं सवालां आसा जाल्यार दयेकन तुमी आमच्या लागीं विचारयेत वॉट्सॅप नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल ID आसा onilds@gmail.com परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटता वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.